माडये गेले कुसोन कोणमी गेले कुसोन म्हणून म्हारग येपार आता वर्सा कितें जातालें वर्सा चड मेळटाली न्हू आनी वर्सा बरें वेवस्थीत नासतालो पावस पडटालो म्हणून कोणमी मेळटाले येपार मेळटाले. आता तुम्ही खंयसून हाडटा त्यो? आतां आमकां कोण घालता हाडून आनी आमी साखळे वयता येपार हाडपाक. पण आता ते कणकुंबी जांबोडेच्यान येयना दिसता. कोणकुणी जांबोडेच्यान कांय ना. म्हणजे अंदू ही कंदमुळां म्हारग आसतली. हय खूब म्हारग आहा. माडीक म्हणटा ते हे 150 रुपया हय त्यांच्या कडेन. तेंच्या कडेन आमी घेवन त्यो विकतली कशी म्हणून आमी आपलें कितें सवाय मेळ्यार कितें घेता आनी तेचें तेचेर एक 5-10 रुपया मेळटा. म्हणजे पावसाक लागून अंदू सगळे कुसोन घेता. अंदू ही कंदमुळां कमी कित्याक बाजारात? पण पावसाक लागून कुसली सगळी आनी ते सगळे म्हारग जाले आनी ते लोक हांगासून वचून थंयसून हाडटा. हे आतां म्हारग म्हणजे आता म्हाका एक सांग पळय कणकुंबी जांबोटीच्यान बी सद्या अजून येवपाक सुरवात जावंक ना. ते येत ना आतां दोन वर्सां हालीं हांगासून वचून हाडटा न्हू गाडये हां हां. पण हांगासर म्हारग अंदू म्हाका दिसता ही काटेकणगां माडयो बी पीक कमी आसा. पावसाक लागून कुसले कांयच ना आतां बाजारान येत ना जाल्यार आतां. म्हणजे साधारण आतां व्हडली माडी घेतली जाल्यार कसो रेट आहा? 200. आणि काटेकणगां कशी किलो? 150. म्हणजे आनीक येवपाची शक्यता कमी. अंदू माडयो बी कोण कांयच ना. कारांद्या सयत अळूच्यो माडयो, काटेकणगां, सुरण आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची कंदमुळां ही भलायकेच्या नदरेन पुश्टीक आसात. देखून दर वर्सा सिजनांत ह्या कंदमुळांक मागणी आसता. अंदू मात खवय्यांक जिबेचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें अशीं चिन्नां दिसतात. ताचें कारण म्हळ्यार अंदू बाजारांत कंदमुळांची शॉर्टेज आसा ती आसात वेल्यान ही कंदमुळां म्हारग जायत आसा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान कर्नाटक राज्यांतल्या जांबोटी आनी कणकुंबी वाठारांतल्यान दिवचलच्या बाजारांत व्हडा प्रमाणांत कंदमुळां विकपाक येतात. दर वर्सा सादारण दिवाळेच्या तोंडार दिवचलचो बाजार कंदमुळांनी फुलपाक लागता. दिवाळे उपरांत सादारण 2-3 म्हयने दिवचलचो सप्तकी बाजार कंदमुळांनी भरता. अंदू मात दिवाळी सोंपली तरी अजुनय दिवचलच्या बाजारांत फावो त्या प्रमाणांत कंदमुळां नदरेक पडना. हे विशीं कांय विक्रेत्यां कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की अंदू पडिल्ल्या असंतुलीत पावसाक लागून कंदमुळांच्या पिकाचेर परिणाम जाल्लो आसा. कंदमुळां जमनींतच कुसून गेल्लीं आसा अशें ह्या विक्रेत्यांनी सांगून ताका लागूनच कंदमुळांचें प्रमाण कमी जालां अशें म्हणलां. हाच्या फुडें आनीक कंदमुळां येतलीं ते विशीं दुबाव आसा अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें. ताका लागून अंदू खवय्यांक म्हारग दरान कंदमुळां घेवन ती खावची पडटली. आतां पळोवचें पडटलें सद्या आशिल्ले दर तशेंच उरता की आनीक वाडटा ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.